कोकणी भाषा मंडळ आणि रवींद्र भवन मडगाव हांच्यानी जोडपालवान राधा मुकुंद नाईक अंतर उच्च माध्यमिक विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित केली। या वेळार रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। लक्ष्मण रेखा सीतेच्या रक्षणा खातीर आशिल्ली जाल्यार ह्यो रेखा सरकार आणि कांय समुदाय हांच्या स्वार्था खातीर आसा। बेन्स फतवास हांची वळेरी दिसान दीस वाडत आसा। फिल्म, डॉक्युमेंटरीज, पुस्तकां हांची वेली बंदी धरून हालींची बीफ बंदी आसून नागरिकाचे बंधना घालपाची सरकाराची क्रेज वाडतच आसा। असल्यो बंदी सरकाराक आमचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे मागीर कितें उलोवप, कितें बरोवप, कितें खावप, कितें पळोवप आळाबंदी हाडपाचो अधिकार आसा हाची जाणीव करून दिता। एक गजाल म्हाका सांगीन सारखी दिसता। फोंड्या सारख्या शहरांत बायपासाचे काम गती घेयना। ते काम थंयच अर्दवट आसा। कित्याक लागून? तर थंय सुद्धा बारीक बारीक धर्मस्थळांच्या बद्दल प्रश्न निर्माण जाला। लोक फाटी फुडें जाला, ताका लागून कामगार फाटी फुडें जाला आणि आज ते काम थंयच बंद आसा। तर म्हाका अशें दिसता की सरकारान ह्या बाबतीत कठोर भूमिका घेवची। हांव तुमच्या मुखार उबो आसा। बिनधास्तपणे माझे विचार तुमकां सांगपाक माझे कसलोच दबाव ना, कारण ही मोकळीक म्हाका आमच्या राज्य घटनेचे कलम 19 दिता। कलम म्हणटा, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाक आपले भाषण दिवपाचे किंवा आपले विचार व्यक्त करपाचो अधिकार आसतलो। ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सएप या सारख्या सामाजिक माध्यमांतल्यान चडशे नागरिक हो अधिकार बरे तरेन गाजयतना आमकां दिसता। परीक्षणाक मोटिव्स अटॅच करनाका तेका, म्हळ्यार बाबा हे अशें आशिल्ले ते तशें आशिल्ले म्हणणे। वी हॅव टू ऑलवेज टेक की हे परीक्षण आशिल्ले ते परीक्षण जालें आनी तुका जर दिसता जर जायत की आपल्याले जर चुकली जर जायत जाल्यार हाव आय एम गोइंग टू इम्प्रूव नेक्स्ट टायम। आपूण कसो म्हळ्यार प्रत्येकाक एक सेल्फ हे आसता, आपूण परीक्षण जातलें अशें दिसता म्हाका। तुमी आपल्याले जेन्ना भाशण जालें ताचे बरोबर रेस्ट 19 प्रत्येकान पळयलो, 20 जाण आशिल्ले, सो उरिल्ल्या 19 जाणां प्रत्येकान पळयला। प्रत्येकान 19 जाणांचे मुद्दे पळयलात, तांचे ऑरेटरी स्किल्स पळयलात, तांणी आपल्या भाशणा भितर खंयचे खंयचे गजालीचो उपयोग केलो तो पळयला, तांचे शब्दफेक पळयला, ताचो आवाजांतलो चढउतार पळयला, खंय मोठ्यान उलोवपाक जाय आशिल्लें, खंय कमी तरेन उलोवपाक जाय आशिल्लें, हें सगळें तुमी पळयलां। सो म्हाका दिसता की एवरी कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपिरियन्स प्रत्येका खातीर। इट शूड बी अ लर्निंग एक्सपिरियन्स। आणि त्या दृष्टीन ह्या स्पर्धेंतल्यान आपल्याक कितें मेळ्ळें? एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें तुजी पार्टिसिपेशनाचें। दुसरें प्रायज जरी मेळना जर जायत जाल्यार आय हॅव लर्नड अ लॉट। आयच्या स्पर्धेक येवन म्हाका 19 जाणांक आयकुपाक मेळ्ळें, 19 जाणांचे वेगवेगळे विचार मेळ्ळे। देशाच्या घटने बद्दल उलयले सगळे लोक। म्हळ्यार एक म्हाका बरें दिसता की घटना एक आमची आसा ह्या देशाक आनी त्या घटने प्रमाणे आमी मार्गक्रमण करपाक जाय हें सगळ्यांक एक खबर आसा, हाजी एक जाणविकाय आयली।